price start झाला 152 सून, पण इम्पोर्टेड प्राइस वॉज अबाउट 120. त्यामुळे गोंयचे पळय किंवा जे प्रोडक्शन आहा सगळे ते हांगा पावना हांगाचे हाका, त्यामुळे ते भायल्यान हाडटात, चीप तांकां मेळटा आनी त्यामुळे लोकली तेजो इफेक्ट जाता. सो हाजो उपाय जर एकूच आसा की सरकारान आपले जे हे पळय आसा सपोर्ट पळय जाता तो देंवला आतां 100क रिलेवन्स इज नॉट देर. सो सरकारानूच आपलो जो रेट पळय आसा बेजीक रेट शेतकाऱ्यांक जर हे करपाक जाय तर आमची अशी मागणी आसा की कितली मागणी सादारण 150 to 160 सरकारान इतली रेट अशी वाडोवची बेजीक प्रायस. गोंयांत इन द नेम ऑफ कॅश्यू गोंयचे काजू म्हणून कॅश्यू कर्नल आमचे खूब अशे विकता. म्हाका दिसता हेतून सुद्दां गव्हर्मेंटान इंटरव्यू जावपाची आवश्यकता आसा. गोंयचें नांव हेतूंतल्यान खूब अशें बदनाम जाता. गोंयची काजू आसा ती ऑथेंटीक आसा, इज हायली वन ऑफ दी बेस्ट इन द वर्ल्ड. आनी हेका लागून सुद्दां जे कांय जो चीप माल येता ताजें हांगा पॅकेट गोवा लेबल मारतात आनी विकतात. स्पेशली कोस्टल बेल्टान खूब आसात आनी जी गोंयची काजू विकपाक कांय प्रॉब्लेम ना हांगा. पण हांगा आमचो ट्युरिस्ट येता तो गोंयचो काजू प्रिफर करता, बट ते गोंयचें नांव खराब करतात. गोंयची काजू न्हीच ती. सो डिटेल सर्वे मार्केटींग बोर्डान आमचे फ्लायींग स्पॉट हो कॉन्सेप्ट आमी इंट्रोड्यूस करपाक सोदतात. म्हणून आमचे सगळे व्यापारी भावांक आमची विनंती आसा की कायंडली रजिस्टर युअर नेम्स वीथ मार्केटींग बोर्ड एंड वॉट एवर द मार्केट फीज एप्लिकेबल आसा ती तुमी भरचे, सो दॅट आमकां एक डेटा मेळटा.